थँक्यू. प्लास्टिक वापरपाचे नाही, कापडी किंवा पेपराचे वापरपाचे. कापडी पिशवी घरोघरी. देताना प्लास्टिक पिशवी देऊ नका, कागदाच्या पिशवीनच द्या. भाजी देताना कागदी पिशवी प्लास्टिक पिशवी देऊ नका. निसर्गाचा नाश म्हणजे मानव जातीचा नाश. जात्रे घेताना कापडी पिशवी किंवा कागदी पिशवी घेऊन द्या आणि प्लास्टिक पिशवी घेऊन येवपाचे ना. आम्ही आज मेरेन म्हाका दिसता एक 25 ते 30 हजार मेरेन पेपर बॅग्स केल्लेल्यो आसा आणि शॉप वेंडर्सांक वाटलेल्यो आसा. सो हांव सगळ्यां कडेन एकच विनंती करूंक मागता तुमच्या कडेन की तुमी शिरगांवच्या जात्रेक येताना कौलांक येताना पेपर बॅग्स किंवा कापडी पिशवी घेवन येवपाच्यो, प्लास्टीक पिशव्यो हाडपाच्यो ना. प्लास्टीक पिशवेन आमचें पर्यावरणूय दूशीत जाता आनी जनावरांकय ते हार्मफूल. तेका लागून आमच्या ह्या माणकुल्या भुरग्यांनी हो एक उपक्रम राबलेलो आसा. त्या उपक्रमाक आमकां तुमची चडांत चड हातभार जाय आनी तो तुमी हातभार आमकां लावंक शकता एकाच मार्गान, म्हणजे शिरगांव येताना प्लास्टीक पिशव्यो न हाडटा कागदी किंवा कापडाच्योच पिशव्यो हाडून.